Kari 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 kalari man kari kari ba 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 ba. Shikari shikari bari bari bari. Shikari mara bara kalari kari ba 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 ba. Bari 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 bari. Shikari mara bara bari 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 bari. Bara 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 bara. Shikari mara bara 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 kalari kari ba 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 ba. Shikari bari 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 bari. Shikari mara bara 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 bara. Shikari mara bara bari 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 bari. Shikari ma 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 lari kari mantari kari ro ro ro. Shikari bari 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 bari. Kari mara bara bara kari ba ba ba. Shikari mara bari 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 bari. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kari 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 kari. Thank you, Abba Father. Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. Mama, किसी और का शिकर Shikari kari kalari स्टार्ट करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बाप्पा या वरच्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घां दिता परत आयच्या दिसा या सांजेच्या वेळार आमकां तुवें परत सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक आनी चड 7 जाणां जावंक या पासत आमी तुका अर्घां दिता तुझे वर्त्या मोगा पासत आनी तुझे कृपे खातीर आनी तुझे खाकोळडी खातीर आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो शिकोवणदार आनी तूं मजतदार जावन आसाय त्या उतरांत घातले सत तूं आमकां सरळ रितीन उगडापे करचे पासत आमी तुका अर्घां दिता. सांगात आस ताका जाय जाल्ल्या सारकें उदाहरण दिवचे पासत आनी हर एक उतार अद्भुतपणांनी थीर करचे पासत अर्घां दिता. अशें ते उतरांत घातले सत आनी चड गुणाय जावन आमकां समजोवंक ती कृपा आनी ती जाय जाणवाय हर एक तुवें फाव केल्या पासत आनी ते सती उगडापे करचे पासत अर्घां दिता. अशें हर एकल्यान येसूच सत स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा जावन मागता. हे मागणें म्हाका करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. येस प्रेज गॉड. आमी मार्काचो 4थो अध्याय जाल्या. प्रेज गॉड. चौथा अध्याय पहिली वळदान आमी वाचया. प्रेज गॉड. वाचन ब्रदर. वाचा सिस्टर. आणि परत्यानं सारवराच्या वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एक मचप्यार चडोन बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यंत तडीर रावलो. कंप्लीट वाचा. तेदवा ताणें तांकां साबार संगती वपारींनी शिकयल्यो आनी आपले शिकवणेंत ताणें म्हळें, आयका, एक वंपी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वंपता आसतना थोडे बी मेरेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नासलेले खडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या वयर माती आसलेले वरवीं ते बेगीनच किरलले. पूण सूर्य उदेवन येतच
ते करपले आणि ताका पाळां फुटोंक ना देखून ते सुकून गेले. हेर थोडे कांट्या जड मध्ये पडले आणि कांट्या जडां वाडतना तांणी ताका चिरडून मारले अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडे बरे सुवातेर पडले, थंय ते किरलले, वाडले आणि फळ दिवंक पावले. थोडे 30 वांट्यान, थोडे 60, थोडे 100. शेकी तो म्हणालो, ऐकूंक कान आसा तो ऐकूं. प्रेज गॉड. ओके, वन गला ओके, प्रेज गॉड. पळय हांगा पयली ओळ काला म्हणटा पळय, आनी परत्यान सरवऱ्याचे वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. प्रेज गॉड. आता जेजू जायते पटी शिकोवन दितालो वय शिकयतालो. आता आमी इस्कालार आमी शिकता वय टिचर आमकां इस्कालार शिकयतात वय तर हांगा जेजू हांगा शिकोवणी दितालो आनी थोड्या कडेन सुवाताय ताणें प्रगट केल्या वय तर प्रिचींग आनी टिचींग म्हणटा ताले काले व्यत्यास आसता. हांगा जेजू म्हणटा शिकोवन दितालो, सडावत जावन जेजू शिकोवन दितालो. तर प्रिचींग आनी टिचींग म्हणटात इंग्लिशार वय शिकोवन दिवचे या आमी सुवार्थ प्रगट करचे म्हणटात. तातूंत काले व्यत्यास आसता शिकोवनच्यार आनी प्रसार करच्या प्रिचींग करच्यार कितें व्यत्यास? शिकोवनचे म्हळ्यार आमकां ताचो अर्थ सोडोन समजोन तो शिकयतालो. येस. मागीर प्रिचींग म्हळ्यार? प्रिचींग म्हळ्यार खाली सांगून वयतालो तो खाली. प्रेज गॉड. इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार आमकां हे दोनूय गरजेचे. प्रिचींगार कितें जाता म्हळ्यार केदाळा देवाची सताविशांत लोकांक प्रगट करतात, त्या लोकां थंय तांची जिवीत बदलता, लोक पाश्चाताप पडटा आनी देवा थंय फाटी येता प्रिचींगार. त्या देखून जायते पटी आमी आयकलां रितेरेक येतना लोक पश्चाताप पडटा, तांचे जिवीत बदलता. कित्याक म्हळ्यार त्या उतराक सकत आसा तांची चिंता आपूण बदलूंक. केदाळा तांणी देवाचे उतार स्विकार करतात तेन्ना पश्चाताप पावतात आनी देवा थंय एक राजी जातात. शिकोवन म्हळ्यार शिकोवन आमी करता, आमी इस्काला येतना आतां प्रिचींग करतात की शिकयतात इस्कालांनी भुरग्यांक? शिकयतात वय ते पळया प्रिचींग करतना सडावत कालीत आनी सुवार्थ प्रगट करतात सोडून ते बरोवनचे इल्ले उणें आसता. केदाळ शिकतात थंय बरोवनचे इल्लें काम चड आसता शिकोवण्यार. म्हळ्यार ताचो अर्थ शिकोवण्याचो कशें मेस्त्री कितें करता त्या परी शिसांक तो शिकयता आनी शिस ही मेस्त्री बरी जावंक अशें म्हणजे जावन आसा. ताका त्या पासून शिकोवन इम्पॉर्टंट. त्या देखून देवाच्या उतराची शिकोवणी आमच्या जिवितांत गरजेचे जावन आसा. केदाळा आमकां देवाच्या उतराची शिकोवण मेळटा तेन्ना आमी हेरांकी देवाच्या राजाचे गुटू शिकोवंक जातात. प्रेज गॉड. आता कळलें की व्यत्यास? प्रिचींग म्हळ्यार एक सुवार्थ प्रगट करतना मनशां देवा थंय फाटी पडटात तांची सकयल कोण. शिकोवण्यार मेस्त्री बरी जावंक कोण मेस्त्री पयले शिकयता कोणाक तांच्या शिसाक आनी त्या शिकोवण्या मार्फत कालें जाता शीस मेस्त्री बरी जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आनी पळय त्या देखून परत्यान सरवचे वेळेर जेजू शिकोवन दिलो, तो परत्यान शिकोवन दितालो लोकांक, शिकयतालो देवाचें राज खंयचे बरी काम करता, देवाच्या राजाचे नियम कशे, देवाच्या राजांत कितें गरजेचें, एक शिकोवन दितालो. एक गडे गेल्यार पयले प्रिचींग, टिचींग, डेलिव्हरन्स, उपरांत डेलिव्हरन्स. खंय गेल्यार पयले शिकोवन दितालो, ताच्या उपरांत ते खाल्या अद्भुत कार्य उपरांत जाताली. त्या देखून देवाच्या राजांत प्रिचींग गरजेचें, टिचींग गरजेचें आनी डेलिव्हरन्स गरजेचें जावन आसा. प्रेज गॉड. पळया मुखार काल जाता पळया. आनी परत्यान सर्वेच्या वेळार जेजू शिकोवन दिवंक लागलो, ताचे भोंवतणी व्हड एक लोकां जमो एकठांय. पळय इतलो लोक एकठांय जालो म्हळ्यार व्हड एक जमो, तातूंत लॅक दिवना, व्हड म्हळ्यार मस्त. सांगेत आमी सडावत मस्त जो लोक आसलो, कितलो म्हणून आमकां कळयतना, व्हड एक म्हणटाना मस्त आमी एक अंदाज करयत, व्हड एक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता. तो उदकांत आसल्या एका मचव्यार सोडून बसलो आनी लोकांचो जमो
उदकाची देख पर्यान तेडी रावलो. प्रेज गॉड. पळया ते ओड लोकां जम्याक हांव चिंता तो तेडीर बसयले आनी तो मातयो सोडून खारान हे जावंक बरो. कित्याक म्हळ्यार आजकाल असल्या बरी पयले आमकां मायक स्पीकर ऑर कांय नाटले वय त्या देखून तो काले केलो मच्छीवर सोडल्या वरवीं ते जाणा वारे सडावत दर्याचे कुशी जावन म्हणटा सडावत वय के जाणा तो उलयतना ते काले करता ताचो आवाज हेंकां पावशे करता आनी इतल्या लोकांक ताणें उलोवनशें आयकोंक कश्ट मारताले. त्या देखून जेजून हांव चिंता तो माचव्यार बसताना तो उलयतना आवाज काले जालो त्या वाऱ्या मुखांत त्या लोकांक पावतलो म्हणून तेका समजोवचे खातीर. त्याच म्हणटा उदकांत आसलेले एका माचव्यार सोडून बसलो आनी लोकांचो जोमो उदकाची देख पर्यान तेडीर रावलो. तेदवा ताणें सभासंती ओपारींनी शिकयले आनी आपले शिकोवणेन ताणें म्हणलें. प्रेज गॉड. पळय हांगा जेजू एक देवाचे राज एक बियांक सरी करता. बियार म्हळ्यार ओमचे मस्तो आसात. एक ओमचो एक व्यक्ती आसा आनी एक बी आसा आनी एक सुवात आसा. हरी एक गरजेचे. आमकां कोत्ता आमच्या जिवितांत आमी संवसारी रितीन आमी कितें ओमतां ताचें फळ आमच्या जिवितार येता. आतां तुमी एक उदाहरण एग्जांपल धाकल्याक तुमच्या घरांत खंयची तुमी बी किर्लोवन घालतात ती बियाचे फळ तुमच्या जिवितार येता. आतां आंब्याची पार जाल्यार आंबे जातात. भिकणां जाल्यार पणस जातात. त्याच रितीन देवाच्या राजांत नियम आसात. आमी देवाचे राजांत खाल ओमतां तेच आमच्या जिवितांत पळोवंक येता. त्या देखून ताणें काले केलें पयल्यान पयले सभासंती ओपारींनी शिकयलो. आतां जेजू ओपारींनी शिकयतलो कितें उद्देश ओपारींनी शिकोवंक? ओपार म्हळ्यार कितें? ओपार या पॅरेबल वयल्या वयर तो आं. वयल्या वयर असो शिकयतलो कोणाक फक्त आयकून सांगल्यार आमी बतूनातले परतून इसान शिकायचे ताचे कडेन. ओपार म्हळ्यार उडास धरया. ओपार म्हळ्यार दोन नमण्यान आमकां विवर सांगता. एक दृश्टांताक तो संवसारी रितीचे खंयचे म्हणे उदाहरण सांगतालो आनी देवाचे राज ह्या प्रमाणे काम करता म्हणून तो दाखयतालो. कळ्ळें न्ही? संवसारी रितीचे खंयचे म्हणे एक उदाहरण सांग म्हणून ह्या रितीन देवाचे राज काम करता म्हणून तो समजोन दितालो. अनेक रिती म्हळ्यार ओपार म्हळ्यार तातूंत एक रहस्य गूट आसा सिक्रेट. ते आमकां कोणायकी कळी जायना. केदाळा कळी जाता म्हळ्यार ज्या व्यक्तीक देवाच्या उतराची थान आसा भूक आसा आनी तो बद्धता म्हळ्यार कमिटेड आसा तेन्ना मात पवित्र म्हणजे सत्येन तो गोटू ताका उक्तो जाता. त्या देखून जेजू ओपारी मुखार उलयतलो म्हळ्यार देवाचे राज हर एक समजून जायत्या लोकांक. जर तर अनेक रिती सांगचे जाल्यार ओपारी ती उलयतलो म्हळ्यार समजून जो म्हळ्यार इराद्यान तो ओपारींनी उलयतलो. समजता की तुमकां? लोकांक समजून वचो त्या देखून तो ओपारी मुखार उलयता. कित्याक तशें करतलो जेजू? समजून वचो त्या रितीन देवाचे उतर एक समजाचे वय गियरेंतल्यांक कित्याक असो तो ओपारींनी सांगतलो डायरेक्ट तांकां गत्त असल्या कळीत असल्या प्रमाणे कित्याक तो शिकयनासलो? तांकां कितली ताण आसा उतराची भूक आसा तें तो पारखून खातीर. व्हेरी गुड. म्हळ्यार ताचो अर्थ देवाचे उतर म्हळ्यार व्हॅल्युएबल. आमकां कोत्ता देवाचे उतर सांगता कोणी मोतयाक आनी दुकराच्या म्हणटा दुकराच्या पांया दुकरा लागीं उडयता काय करता दुकरा लागीं उडयल्यार पांयांनी मस्त दिता तो. मस्त येता वय गे ताका ताची व्हॅल्यू गोत्तू ना. म्हळ्यार देवाच्या उतराक कोणाक ताण आसा भूक आसा कोण कमिटेड आसा तांकां मात्र ही सता रहस्य कळी जाता. त्या देखून अनेक रिती सांगचे जाल्यार तिसऱ्या प्रमाणे तो कोणाक ही ताण आसा तांकां समजून वचो कोणाक गरज आसा म्हळ्यार एकल्याक गरज आसा देवाचे उतार पूण चड आनी चड कोण आशेता कोण चड आनी चड प्रामुख्यता दिता प्रायोरिटी कोण थान येता तांकां ही सता ओपारी मुखांत तो उगडापे करतलो आनी तांकां ते ताचे विशयांत तो मागीर तांकां
काय म्हणटालो देवाचे उतार स्वता कळीत करतालो. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पण हांगा 4 नमुन्याची काय म्हणतात सुवात आसा. उडा सर 4 नमुन्याची सुवात आसा. बी आसा, ओमतलो आसा. आणि हांगा ओमपी. आता ओमतलो म्हळ्यार कोण हांगा? जेजू ओमतलो जेजू वय ते ह्या ओंपारींत ओमतलो म्हळ्यार ओमपी जेजू जावन आसा. ओमतलो म्हळ्यार रईत म्हण येता. रैतांनी ओमच्या वय गी. रैतान ओमतात. ह्या साकोळेकाचे ओमतात. हांगा ओमतलो जेजू जावन आसा ह्या ओंपारींत. तशेंच आयच्या संवसारांत ताच्या उपरांत कोणे ओंपूंक सुरू केलें जेजू उपरांत? शिसानी ताच्या शिसांनी वय गी देवाचे उतार ओंपूंक सुरू केले. वय गी देवाचे उतार ओंपूंक सुरू. ताच्या उपरांत ते 72 जाण वय गी. ताच्या उपरांत आता कोण देवाचे उतार स्वता प्रमाणे ताच्या जिवितांत कार्यारूपान हेरांक प्रसार करता तो हर एकलो मनीस ओमतलो जावन आसा. कशें रईत आपल्या शेतांत ओमता त्याच प्रमाणे जो कोण आजही देवाचे उतार कोण ताच्या जिवितांत कार्यरूपाक घालून अभ्यास करांक शिकयता तोय एक ओमतलो व्यक्ती जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या जिवितांत आज कोणेय देवाचे उतार ओंपला ताचे परिणाम जावन आमच्या जिवितांत आता थोड्या मापान फळां आमी पळयता वय गी. जर तर आमच्या जिवितांनी कोणी जर तर देवाचे उतार ओंपी नासले तर आमच्या जिवितांत ही फळां पळोवंक साध्य नासले. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय कितें जालें ओमपी ओमताना भायर येता. भितर बसना वय भितर ओमता न्ही कोणी. तर देवाचे उतार ओंपीचे जाल्यार आमी खंय वसाचे? भायर वसाचे. आमी खंय येता? भायर येता भितर बसता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. हांव उडास धरया ओमपी ओंपोवंक भायर सरून गेलो. एक आयका ओमताना थोडे बी मेरेर पडले. आता बी म्हळ्यार काय जालें? बी म्हळ्यार कितें? देवाचे उतार. आमकां लुकाच्या 18 हांव चिंता 11 गी 90 कितें बरयला. बी म्हळ्यार देवाचे उतार. उडास धरया बी म्हळ्यार देवाचे उतार म्हळ्यार त्या रितीने काम करता. तुम्ही एक एक्झाम्पल एक बी काडून घ्या तुमच्या हातार. तुम्ही बी हातार काडून घेताना बैल्यान आतां एक्झाम्पल एक खंयची ओके आंब्याची पार काडून घ्या. आंब्याची पार या बी ती बैलान पळयतना कशें दिसता आमकां? अशें हातान खाली धरल्यार कशें रूप आसता ताका? कशें दिसता? पळयतना खालें दिसता. काय काम करता अशें दिसना. वय सामान्य एक बी खंयची बी काडून घ्या वय न्ही. सामान्यत आमी खालें म्हणटा हे बी न्ही तो खालें आसा. जर तर एक बी आमी धरणीक आमी खालें म्हणटा ओंपल्यार ताची जतन केल्यार उदक गेल्यार आनी ताका कितें जाय सारें कितें गरज गेल्यार खालें जाता. तें किर्लोन जड जावन रोग जावन फळ जाता वय गी. फळ न्ही जायतीं फळां जातात वय गी. त्या फळां जावन परत फळां जातात म्हळ्यार तसो व्हडलो एक थॉट या रानत करीत एका बियांत वय गी तितली सकत आसा वय गी. वय गी एका बिया वरवीं एक बी परत घालत आतां जड रूख जालें म्हणजे द्या तातूंत जायतीं फळां जालीं. ती फळां परते किर्लो जाले परते तातूंत परते जड जाले रूख जाले फळां जालीं. तशें जायते थॉट व्हडले थॉट आनी व्हडले रानत करीत म्हळ्यार त्या एका बिया वरवीं इतली काय म्हणटात जायते रूख जायते फळां आमकां पळोवंक मेळटात. पूण पळयतना कळटा की तितले सकत आसा त्या बियाचेर बैल्यान ना. त्याच रितीन देवाचे उतार म्हळ्यार एक बी जावन आसा. ते पळयतना आमकां सामान्य दिसता एक खालें कशें काम करता. एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार आमी सदांच भलायके खातीर आमी उपेग करता. आमी पातकां मरून पवित्रपणान जेवचे खातीर कुसल्या कुडीन ताचे आमची पातकां तांणी वळयलीं ताच्या गायनी आमी बरीं जाल्या वय आमी पातकां मरूंक आसा. त्या कोण तो कुसार मेलो आमची पातकां वळयलीं ताचे नितिवंतपणान आमकां दिलें. त्या गायनी गुण जालें. देवाचे उतार बी पूण सामान्य दिसता पळोवंक. पूण जो कोण
त्या व्यक्तीक त्याची भूक आसा, थान आसा, आणि ते उतार तो सत म्हणता जाल्यार उसारता जाल्यार ताच्या जिवितान तो अलौकिकपण पळयता. त्या देखून बी असल्यार पावना, बिया संग वेळ कसोंचोय इम्पॉर्टंट जावन आसा. बियाक आमी आतां एग्जाम्पल तोटांत किंचें घालून सोडलें म्हणजे या ताचेंतल्यान जाता की ताची जतन घेवंक आसा वय की, ताका उदकाची वेवस्था करूंक आसा, ताका रक्षण दिवंक आसा. त्याच रितीन ते बी बऱ्याच सुवातेर पडल्यार आनी फावो ते बरी जतन केल्यार मात 30-60 आनी 50 30-60 आनी 100 वांड्यांनी फळ दिवंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळय हांगा जिजो ओपारीन ओमताना खाले म्हणटा, एक ओमता आसतना थोडे बी मेरेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते केले म्हणटा, आनी हेर थोडे चड माती नासलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा वयल्या सर माती आसल्या वरवीं ते बेगीच किरलाले. पूण सूर्य उदून येताच ते करपाले आनी ताका पाळां फुटोंक ना देखून ते सुकोवन गेले. हेर थोडे खांट्या जडकुडामध्ये पडले आनी खांट्या जडकुडा वाडटना तांणी ताका चिडून मारले, अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडे बरे सुवातेर पडले, ते किरलाले, वाडले आनी फळ दिवंक पावले. थोडे 30 वांट्यान, थोडे 60, थोडे 100. शेकितो म्हणालो, आयकोंक कान आसा तो आयको. कित्याक जिजू खाल्याक म्हणटा ते निमाणे वाक्य हांगा, आयकोंक कान आसा तो आयको. तर पयले आसलेल्यांक ते कान नाटले की असले की ना असले वय कान असले. पूण ताचो अर्थ म्हळ्यार पयल्यान पयले देवाच्या राजाचे गूट कळी जायचे जाल्यार आमी खाले करूंक आसा, कान दिवन चीत दिवन आयकूंक आसा. वय न्ही. त्या देखून 2 नमुने आसा, इयरिंग अँड लिसनिंग. वय न्ही. आयकला तुमी इयरिंग अँड लिसनिंग. कन्नडार काय म्हणटात, ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವುದು. ವೈಗೆ ಆಲಿಸುವುದು ವೈ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವುದು. कोंकणीर ताका शब्द येना, खाला म्हणटा आयकोवचें आनी चीत दिवन आयकोवचें म्हण येता. आतां इयरिंग आयकोवचें म्हळ्यार घालें आयकोवचें आयकोवचें म्हळ्यार इयरिंग म्हळ्यार खालें म्हळ्यार आयकोवचें म्हळ्यार आतां सावंड डब तुमकां आयकलो न्ही. वय आयकलो सकता वय न्ही. ताका आयकोवचें म्हळ्यार लिसनींग म्हळ्यार तशें न्ही. आलिसूद म्हळ्यार ते चीत दिवन गमान दिवन आयकोवचें. तो कितें सांगता, खाल सांगता, तो गेल्या उपरांत ते उडास उरता, त्या नमनार आयकोवचें. जायते फावटी आमी आयकोवंक येता की या चीत दिवन आयकोवंक येता देवाचे उतार जायते फावटी आमच्या जिवितांत. थोडे पटी खाली ऐकत थोडे पटी नाही आमच्या आता म्हाका उडास येता, आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आयकोवन मात असले हांव चीत दिवना. कित्याक म्हळ्यार हांव मस्त रेतीर गेला पयले जावन, मस्त रेतीर वर्सा रेतीर येतलो गांवांत हांगा येतलो. तेन्ना आतां म्हाका कळटा आमी काल आयकोन आसले मात राव, पूण चीत दिवन आमी गमान दिवन आयकोना त्या वेळार. जर तर जितीन गमान दिवन आयकले जाल्यार जिजो म्हणटा कोणाक आयकूंक कान आसा तो आयको म्हणून. आमी तितले आयकोना, खाली आवाज मात आयकताले. तांणी सांगता बारी बरो तो खाले उलयता, खाले प्रिचींग करता, खाले तो शिकयता, खाले अद्भुतां जाता तशें आयकोनचें मात्र. पूण आमी चीत दिवना, ताका चड गमान दिवना. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी इतले वर्सां फाटीं पडल्या. म्हणून देवाच्या राजान फाटीं मुखार म्हण कांय ना. देवाक 1000 वर्सां एक दिसा बरी, एक दीस 1000 वर्सां बरी. पूण आतां म्हाका समजता आमी इतले तेंप आयकोन आसले. कितें जाल्यार पवित्र आत्म्याचें सत्य चीत दिवंक सुरू केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें जावंक सुरू जालें. वय न्ही. सो आमच्या जिवितांत आमी कितले फावटी आयकला की ना देवाचे उतार. एक्झाम्पल आतां वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवाचो आसलो, शब्द देव जावं कितले फावटी आयकला देव उतार. हांवें मस्त फावटी आयकला. मी मस्त फावटी आयकला, पण ताचो अर्थ समजून तेच चीत दिल्यार मात, लिसनींग केल्यार मात समजता वय न्ही. गमान दिल्यार त्या उतराक. त्या देखून इम्पॉर्टंट जालें म्हळ्यार देवाचे उतार आयकतना रितीन मेन आयकोवचें चीत दिवन गमान दिवन. जर तर तुमी गमान चीत दिवनात सैतान येता सोडून वता बी. त्या देखून आयकताना मस्त डिस्टर्बन्स आसता. तेणे मोबायल आवाज,
लोक माथे कोरप येता एने दवनता तेणे उठून येता एकलो मुख सडन येता एंट्री जाता पुरो डिस्टर्बन्स आसता पूण त्यामध्ये तू चिंतून आयकता जाल्यार खंडीत जावन देवाच्या उतराची सत्ता आमकां उगडाक दिसता जर तर आमी डिस्टर्ब जाल्यार त्या वेळार आमचे गमान तेणे गेल्यार चीत दिवन आयकना जाल्यार आमी ते मिस करता म्हाका एक उडास येता एक फावटी आमी एक रेतीर आसली ब्रदर कर्नाडार हांगा कोड्याळ्याक अरेंज केल्ली त्या वेळार तांचे स्टाफ पुरो आयिल्ले आयकोन आसतना एक बरे टॉपिका विशयांत उलोवन आसलो ते चड मस्तिल्ले समस्या आसले तेन्ना काले जालें म्हळ्यार एकले कोण की तांचे स्टाफ येवन त्याच घडये ताका येवन आपोवन गेले आमकां हें कांय सांगूंक जावना कित्याक तांचे स्टाफ जाल्ल्या बरी पळया सैतान खंयच्या रितीन काम करता पळया कित्याक म्हळ्यार पर्टिक्युलरली त्या वेळार त्या व्यक्तीक त्या उतराची गरज आसली पूण ते पोटच्या पयलीं असं कालें गेलें ताणें दुसऱ्या मुखार येवन त्या जाग्यार जावन ताका पयसो येलो आमकां हे कळी जायना आमी चिंता हे नॉर्मल हे सामान्य म्हणजे जायते फावटी तुमच्या जिवितांत ते अनुभव जावंक पुरो जायते फावटी तुमी योजना करनासतात रिती रिगोसाचे देवाचे उतर आयकाचे अनफॉर्च्युनेटली खाल्यागी समस्या प्रॉब्लेम जाले कुटुंबांत खाल्यागी जाले या मॉर्न जाले या खाल्यागी दुसऱ्या घरांत कोण आयली सैरी या कितेंय जाता आमी चिंता हे पुरो नॉर्मल म्हणून आमकां कळयतना कितें त्या वेळार देवान आमच्या जिवितांत एक योजना आसले बऱ्यो बियो घालूंक समजणी दिवंक पूण सैतान कालें गेलें ते वचनातल्या बरी ताका अडकळ्ळी ताका म्हणटात कमिटमेंट देवाच्या उतरांत आमकां कमिटमेंट म्हणटा जायचे इम्पॉर्टंट बद्धते कमिटमेंट म्हळ्यार कळ्ळें न्हू कितेंय जावन दी कालें जालें एक फावटी सांगल्या परत हांव त्या जाग्याक वेतास एग्जाम्पल हांव 9 वरार पावूंक आसा म्हाका हांगा समस्या आसात जाल्यारय हांव खंयच्या कामीट जावन आसा कितें पयलें उतार दिला पळय त्या कामाक लागून तातूंतल्यान आमी फाटी सरूंक ना तेवूय हे पुरो पळयता आमच्या जिवितांत आमी कितले चीज दिवन आयकता कितले ताण आसा कितले बूक आसा कितले आमच्या जिवितांत कमिटमेंट आसा ताच्या वयर आमच्या जिवितार या भविश्य आमी बरे पूण ह्या देवाची महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक जाता प्रेज गॉड सर ह्या चीज दिवन आयका ताका हांव चिंता मुनियो प्रोवोस 2021 म्हणटा न्ही म्हज्या पुता म्हज्या उतराक चीज दी म्हज्या सांगण्याक कान दी ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस दवरिनाका आनी काळजा भितर दवर जी तांकां मेळटा तांकां भलायकी आनी जिवीत कोण जो व्यक्ती देवाच्या उतराक चीज दिना गमान दिना पुरो येतात आयकून येता ताच्या जिवितांत कांय बरेंपण पळोवंक जायना केन्ना असो शिकता म्हाका आज वचून बरें चीज दिवन गमान दिवन आयकाचें त्या देखून पळया सडावत चीज दिवन व्यक्ती मुखार येवन बसतात फाटल्यान म्हटल्यार काय जाता तांचे गामान तेणे सगळ्यांक आजार तांचे मांडे दिसतात मांडे करपूंचे दिसतात उठचे दिसतात हात पाय हर एक दिसता कोण मुखार येवन बसता ताचे चीत गमान कोण शिकोवन दिता ताचे वयर आसता ते जाल्यार काय जाता हर एक उतार तो काय म्हणटात चीत दिवन गमान दिवन आयकोंक आनी समजोवंक ताका इजी जाता पवित्र आत्मे ताका कुमो करता जर तर ताचे मदीं काय म्हणटात फाटी बसल्या काय जाता ताका आयकोंक मस्त डिस्टर्बन्स आसता कित्याक मुखले मांडे पुरो पास करून दोळ्याची दिश्ट पास जातना ताका तितले काय म्हणटात सूक्ष्मयेन नजूकायेन ते समजोवंक या ते चीज दिवंक गमान दिवंक डिस्टर्बन्स जाता कित्याक मुखार असल्याक तितले डिस्टर्बन्स आसना प्रेज गॉड त्या देखून म्हणटा जेजू आयकूंक खाण आसा तो आयकूं त्या देखून देवाचे उतार देवाच्या राजा विशयांत आमी खाण आसात म्हणून हर एकल्याक गोत आसा पूण आमी ते चीज दिवन आनी गमान दिवन आमी आयकोंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय मुखार वसया सिस्टर ओपारीचो शेवट उपरांत जेजू एकलोच असताना 12 जण ताच्या संगाताच असलेल्याने त्या ओपारीचो विवर कितें म्हणून विचारलें जेजून तांकां जाप दिली देवाच्या राज्याचो गुटू तुमकां उक्तो केला पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकवण ओपारींनी दिल्या अशें तांणी पळयल्यारी तांकां दिसचें ना तांणी आयकल्यारी तांकां समजोवचें ना तर म्हजे थंय ती फाटीं परतती आनी तांच्या पातकांचें बक्षणें जोडती
प्रेज गॉड पळयल्लें सकयल का सिस्टर आता पळय उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवे ताच्या सांगाताच आसलेल्यांनी त्या वेपारीचो विवर कितें म्हणून विचारले. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राजाचो गुटू तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकवण वेपारींनी दिल्या. प्रेज गॉड. आता पळय हांगा कितले 2 पंगड आसात होय न्ही. देवाचो राजाचो गुटू कोणाक कळटा? तुमकां, म्हळ्यार कोण भायर आसात तांकां शिकवण कशें दिला? वेपारींनी दिला होय गे. तर हांगा 2 पंगड आसात, भायर आसली आनी भितर आसली होय गे. होय. तर भायर असले आनी भितर असल्यांचे काले व्यत्यास कशें कळटा आमी भायर आसांगी भितर आसांगी म्हणून? देवाच्या राजाचो गुट आमकां समजोना. पयलीं आयकलें गेली ते कोण? वतून विचारलें जेजूक समजूंक ना. शिकवण प्रेज गॉड. पळया हांगा देवाचे उतर सांगता, जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या गुट तुमकां उक्तो केला, पूण कोण भायर आसा तांकां सगळी शिकवण वेपारींनी दिल्या. आता भायर आसा गी या भितर आसा गी म्हूण कशें कळी जाता म्हळ्यार पळया ओडोलो काले जेजून लोकां जमो आसलो वय गे. ओडेक लोकां जमो आसलो. तातून जेजून ओंपियाची ओंपा सांगली. ओंपताना एक मेऱ्यार पडलें आनी खटपा सुवातेर पडलें आनी कांट्या सुवातेनी पडलें आनी बऱ्या सुवातेर पडलें, फोडलेले 30, 60, 100. आता जायतो लोक आयलो थंय, पूण ते आयकून सिदा गेले. ते खाली आयकोनचे व्यक्ती मात्र जावन आसले, पूण तांकां ते कळी जावना ताच्या भितरलो गुटू रहस्य. पूण ते जाले भायले व्यक्ती. पूण भितरले व्यक्ती कशें कळटा म्हळ्यार थंय इतलो जण आसल्यार शीस आनी थोडे जण मात्र जेजूसाचे आयले आनी येवन विचारले, तुवें सांगले वेपारीचो अर्थ आमकां सांग, आमकां ते समजोना म्हणाले. जो कोण व्यक्ती एकसुरो आसतना जेजू लागीं येवन उलयता, तो व्यक्ती वेळकसित जाल्यार देवाच्या उतरांत तो व्यक्ती सांगयेत तो भितरलो व्यक्ती. तशें आमच्या जिवितांत आमी सदावत भायले व्यक्ती जावन आसता की या भितरले व्यक्ती जावन आसता? आमी भायले व्यक्ती जावन आसता की भितरले? हॅलो, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमी भायले व्यक्ती जावन आसता की भितरले व्यक्ती? भितरले. भितरले होय गे. आमी समजना जाल्यार वचून विचारता गी सोमिया लागीं, तुम्ही म्हाका हें समजना, हांव काल शिकलां, वाचलां, सांगलें, आयकलां, विचारता या हेरां बरी काल आयकुना गुंपिनाली गोविंद म्हणून येता ते म्हणटात न्ही प्रेक्षकर आनी वीक्षकर म्हणून आसात, ಗೊತ್ತಾಗಿ तुमकां व्यत्यास? ओडलो आयकोनचे आनी चीज दिवन आयकोनचे. आता प्रेक्षकर आनी वीक्षकर व्यत्यास ಗೊತ್ತಾಗಿ? प्रेक्षकर म्हळ्यार आता एग्जांपल, आता एक मॅच क्रिकेट मॅच जावन आसा म्हणजे ते प्रेक्षकर म्हळ्यार ते पळोवंक आयल्यात. काल जाता ते कशें कळटा, बॉम्ब मारचे, बँड मारचे, 4 मारतना बॉम्ब मारतात, 6 मारतना बॉम्ब मारतात, पुरा करतात. पूण वीक्षणे करचे म्हणटा वीक्षकर. वीक्षणे करचे काय करता, तो व्यक्ती खंयच्या रितीन कळटा, खंयच्या बॉलाक कशें कळटा ते जागृतायेन पळोवन आसता तो, ताका म्हणजे वीक्षण. तेका आमी सदांच वीक्षकर की प्रेक्षकर जावन आसता? गुंपिनाली गोविंदा कशें? वीक्षकर. वीक्षकर गे. गॉड, हालेलुया, हालेलुया. आमी जायते पटी वीक्षकर जावन आसता, प्रेक्षकर जावचे बारी उणे. आमकां ते समजूं नाका हे कधी जाल्यार पुरायचे, कितलो वेळ, कितें मुग्धानांचे, सांजे जेवणाचो वेळ जालो, च्याचो वेळ जालो, तांकां कितें भूक लागना गी. आमकां म्हळ्यार चले एक जावं दी म्हळ्यार तांकां शिकायचें, समजून काडचें म्हळ्यार ना, एकोटी जाल्यार पुरो. प्रेज गॉड, हालेलुया.
हालेलुया. त्या देखून जिजू म्हणटा आयको खाण आसा तो आयको प्रेज गॉड नाल्यार खाल जाता पळया देवाच्या गुट तुमकां उक्तो गेला पूण कोण भायर आसा तांकां शिकोवन ओपारी म्हळ्यार कोण जिजू ते येता एक सुरू आसतना विसारता कळीत नाटले तो व्यक्ती मुनयेत भायर आसलो कित्याक त्या व्यक्तींक बरी थान आसता भूक आसता आनी ते कमिटेड जावन आसतात त्या व्यक्तीक मात्र ही सत्ता उगडी जाता त्या देखून जिजू ओपारीने शिकोवन दिवंक लागलो जायतो लोक आयलो कोणी येवना जायते थोडे मात्र आयले आनी 12 जण शिष्य आनी थोडे मात्र ते आयले इतल्या लोकांक कोणी येवनात जर तर तांकां उतराची थान असली तर भूक असली जाल्यार समजून जाल्यार खंडीत जावन ते येते आनी समजून काण घेते आनी तांचे जिवीत बदलते त्या देखून जिजू म्हणटा मुखार पळया अशें तांणी 12 वय पळयल्यारी तांकां दिसचें ना तांणी आयकल्यारी तांकां समजोवचें ना तर म्हणजे ते फाटी पडटात आनी तांच्या पातकाचे बोक्सांनी जोडटी प्रेज गॉड जायते बडेशे जाता म्हणून आमच्या जिवितांत जावन आसले पयले आमी कितें पळोवन आसल्यार कांय आमकां कळना आनी कशे काले करतात कित्याक पयल्यान पयले आमकां चीज दिवना आमी गमान दिवना देवाच्या उतराक चड आमी लक्ष दिवना प्रामुख्यता दिवना आमी काले केलां संवसारी रितीच्या धार्मीक संख्येकूच भायल्या संख्येकूच आमी चड महत्व दिल्या केदार आमकां कळ्ळें देवाचे उतर सर्वस्व तर आमी खाले केले गमान दिवंक चीज दिवंक त्या उतराक आमी सुरू केले ताच्या वरवीं खाले जाले उतरांत असली सता इल्ली आमकां कळी जावन आयली आनी कळी जावनूच आसात ताका जिजू म्हणटा अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना तर म्हणजे ते ती फाटी पडटात आनी तांच्या पातकाचे बोक्सांनी जोडची जर तर तांकां समजलें तर खंडीत जावन ते पश्चाताप पावती तांचे सूख तांणी ओळखून घेतली तीच भीती आनी सोम्यातय फाटी येती आनी तांच्या जिवितांत ती बरेपण पळयता आसले पूण ते तांकां जावना येस हांव चिंतता आयजाया 6:9-10 गेला एक पटी मागीर फाटी येवया आमी प्रेज गॉड आयजाया 6:9-10 प्रेज गॉड ताणें म्हळें लोकांक सांग आयकत रावा पूण तुमकां समजोवचें ना पळयत रावा पूण तुमकां वळख मेळची ना ह्या लोकांचे काळीज दारूण कर तांचे कान बधीर कर तांचे दोळे दाम नातर ती आपल्या दोळ्यांनी पळयतीत आनी आपल्या कानांनी आयकतीत तांचे काळीज समजून घेत आनी आपली चाल बदलून ती बरी जातीत पळय ताणें म्हळें वस आनी लोकां सांग आयकत रावा पूण तुमकां समजूचें ना पळयत रावा पूण तुमकां वळख मेळची ना जसं आमच्या जिवितांत जाल्लें पयलें आमी आयकोन आसल्यार कांय समजना पळोवन आसा कांय आमकां कळीत जायना केदाळा आमकां ती उतराची एक थान आयिल्ली समजणी मेळ्ळी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तेन्ना मात आमकां सता उगडापी जाली वय गे आमकां नाटली म्हण न्ही पयले जावन अशा तान देवाच्या उतराची पूण खरी समजणी नाटली आनी खरेपणी आमी प्रामुख्याचे दिवना देवाच्या उतराक वय गे कितले जण एग्री जाता तेका आमी दिताली गे एग्री देवाच्या उतराक प्रायोरिटी आमी खंयच्याक दिताले हांव रिती रिवाजाक मागीर रिती रिवाजा पयले दिताले हांव ते करी इतल्या वरार ते करीचे इतल्या वरार ते करीचे ते पूर्वापेस ते करूंक आसा हे करूंक आसा ताका आमी प्रामुख्य दिताले सोड न्हू हे देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यते दिवना हे एक भाग मार जाला आमकां आनी की प्रायोरिटी मात देवाचे उतारस काय म्हणटात पयले प्रामुख्यते म्हणटात वय गे प्रायोरिटी जायचे पयलो स्थान देवाच्या उतराक कित्याक देवाचे उतारस देव आनी देवच मनीस जालो आनी संवसाराक आयलो वय गे देवुलोचे उतरां मारिफा जर तर देवाचे उतार म्हणल्यार देवाक आमी वळखना जाल्यार खंय गेल्यार देवाक आमकां पळोवंक जायना देवाची वळख आमकां जावंक साध्यच ना जावं पुरो इस्रायल वसा आनी काही बेतलामाक वसा आनी काही वेलांकानी वसा जर तर देवाच्या उतरांत आसा त्या देवाक तुमी वळखना जाल्यार खंय गेल्यार व्यर्थ तुमी खंयच्या जाग्यार गेल्यार व्यर्थ कांय बरें पडना केदाळ हे पयले समजतात देवाचे उतार देव म्हणल्यार सत समजणी घेतात
देवाचे उतार त्या मात तुम्ही खंय येता तुमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक आणि देवाची महिमा पळोवंक साध्य जाता नाल्यार कितलो पयसो दुड काय म्हणटा कसून खंय गेल्यार कांय बरेपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड उडासर या पयले आमी खंय घरा गेल्यार एक हे सत कळयता हांव आतां देवाचे उतार सदैव शब्द वेळा काळा परी शब्द असलो शब्द देवा शब्द जर तर शब्द नसले देवा तुम्ही वळखना जाल्यार त्या शब्द सांगता तुम्ही वेळ कशी ना जाल्यार खंय गेल्यार तुमच्या जिवितान कांय बरेपण पळोवंक जायना प्रेज गॉड उडासर त्या देवाच्या उतराक आमी प्रामुख्यत्या पयलो स्थान आमी दिवंक आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 जर तर आमी देवाच्या उतराक जाल्यार म्हणटा सेन्सिटिव्ह ना जाल्यार आमी दारूण काळजाचे म्हणटा दारूण काळीज म्हळ्यार ताचो अर्थ आमी ह्या संवसाराच्या संगतेक चड आमी सूक्ष्म जाल्या नाजूक जाल्या आमच्या सेन्ससाक आमच्या भावनाक आमच्या पंचेंद्रियक आमी काय म्हणटा सूक्ष्म या नजूक जाल्या सेन्सिटिव्ह म्हणटात केदार आमी त्याच प्रमाणे देवाच्या उतराक आमी सेन्सिटिव्ह जाता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक मेळटा कशें आमी भायले व्यक्ती कितें करता ताका आमी चड गमन दिता जाल्यार देवाच्या उतराक आमकां चड महत्व दिवंक जायना प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी बरेपण पळयचे जाल्यार पयल्यान पयले उडास करीचे आमी भायले व्यक्तीगी भितरले व्यक्तीगी जर तर आमी भितरले व्यक्ती जाल्यार आमी जेजू सांगता वेळ कसूंक आसा उतरांत आमी वेळ कसूंक आसा जर भायले व्यक्ती जाल्यार आमी आयकता आनी तांच्या फाटल्यान आमी येता सण आमकां ते समजाचें म्हणली आशा आसना प्रेज गॉड हालेलुया 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 दुसऱ्यान आमी पाटया एका 13 लास्ट खंयचे रावयला आमी मार्क 4 हे जालें मू अशें तांणी पळयल्यार तांकां दिसचें ना तांणी आयकल्यार तांकां समजूचें ना ना तर म्हजे तेजी फाटी परता ती आनी तांच्या पातकाचे बोक्सांनी जोडची प्रेज गॉड आनी पळय आतां जिजू ओंपियाचे ओपार सहज सांगता पळय उपरांत वाच सर जेजू तांच्या लागीं म्हळें हे ओपरीचो अर्थ तुमकां समजना म्हूण कशें तर असल्यो हेर चर ओपारी तुमी समजतल्यात प्रेज गॉड पळया हे ओपारींत देवाच्या राजाचे पुरा नियम आटा म्हणटा सदां देवाचे राज खंयच्या रितीन कार्य करता जर तर ही ओपार समजल्यार मात देवाचे राज खंयच्या रितीन कार्य करता म्हणून समजूं जाता जर तर ही ओपार समजना जाल्यार दुसरी ओपारी जावन दी ह्या देवाचे राज समजूंक आमकां कश्ट मारतात त्या देखून जेजू म्हणटा उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हणलें हे ओपारीचो अर्थ तुमकां समजना मू कशें तर असल्यो सर ओपारी तुमी समजतल्यात म्हळ्यार सर ओपारीचे मूळ यमनीय आवय पळय तर ही ओपार समजल्यार मात देवाचे राज खंयच्या रितीन कार्य करता म्हळ्यार समजूंक आनी आमच्या जिवितांत कशें फळ जोडी येता म्हळ्यार आमकां समजूंक जाता प्रेज गॉड पळया आतां मुखार काय म्हणटा अनेक उडासतोरीचे हांगा बियांत कांय समस्या ना ओमतेल्याचे समस्या ना समस्या आसा मातयेर हांगा माती म्हळ्यार उडासदोरीचे आमचे काळीज जर तर आमचे काळीज सारक्या रितीन तयार ना जाल्यार ते उतार स्वीकार करूंक उतराची बी आमच्या जिवितान फळ पळोवंक साध्य ना प्रेज गॉड पळय हांगा पळय ओंपी कितें ओंपता ते देवाचे उतार एवढं सांगले ओमतलो कोण हांगा जेजू ताच्या उपरांत शीस 12 जाणांचो शीस अपोस्तल आनी 70 जण ताच्या उपरांत आज जो कोण व्यक्ती देवाचे उतार अभ्यास करता ताच्या जिवितांत आनी रांग शिकयता तो एक ओमतलो व्यक्ती जावन आसा प्रेज गॉड ओंपी कितें ओमता ते देवाचे उतार हांगा बी म्हळ्यार देवाचे उतार उडासदोरीचे ओपारींत बी म्हळ्यार देवाचे उतार सुवात या काय म्हणटा 4 सुवात मेरेर पडलेले आनी खडपी सुवात कांट्या जटकोटे आनी बरी सुवात ती 4 सुवात म्हळ्यार आमचे काळीज तेंच्या काळजाच्या मातयेर पडटा ते फळ येता कित्याक म्हळ्यार बियाक मातयेक एक गोत्ता खंयचे बी आयला ताका गोतूना ते पुरो स्वीकार करता आनी
त्या प्रमाणे खंयचे बी पडला त्याच फळ भायर येता त्याका मातयेंत काय म्हणतात बी बऱ्याच सुवातेर पडल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत बरे फळ येता तर माती तयार ना जाल्यार सारक्या रितीन खंडीत जावन ते बरे पण पडोवंक साध्य ना. प्रेज गॉड. पळय हांगा पयली बी खंयची पळया मेरेर पडलेल्या बरी जावन आसात ते हे तांणी ऐकतच सैतान येता आणि तांच्या अंतस्करणात वंपलां ते तो काण व्हरता. प्रेज तशें गॉड. पळय बरो हांगा पळया खाल्या बरयलां मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसा ते. मेर म्हळ्यार गोत्ता वय गे तुमकां गाद्याची मेरेर तुमी सोलोवन गेल्यात न्ही वय गेल्या वय गाद्याची मेर जावन बरो या एक वाट वय गे वाट्यार पडलेले बी. आता एक वाट्यार सोलोवन येताना कितें जाता ती वाट जोरता जरता मागीर जरून सोमातट्ट जाता. समातट्ट जाता गट जाता वय गे. वय ताच्या उपरांत जर तुमी पळयलां की तुमी सोलोवनाच्या वाटेर खंयचे मनी काल्या म्हण तण किर्लाता गे सोलोवनाच्या वाटेर सायडीक किर्ला येता पूण सोलच्या वाटेर येता गे किर्ला ना किर्ला ना वय गे. कित्याक म्हळ्यार ते सोलोवन पांयान गुड्डोवन या गांडी खाली वसोन काय जाला ती आता ते गट जाला वय गे माती गट जाल्या त्या देखून काय जाता ती हांगा देवाचे उतार काय म्हणटा मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे तांणी उतार ऐकत सैतान येता आनी ताच्या अंतस्करण ओंपला ते तो काण व्हरता. पळया आमी हांगा देवाचे उतार ऐकत हांव जायते तांचे काळीज मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसा. पयल्यान पयले हरी एकल्याचे काळीज मेरेर पडलेले म्हळ्यार कठीण दारूण काळीज थोडे वेळा ऐकला आमी दारूण म्हळ्यार सेन्सिटिव्ह जावनशे दारूण व्यक्ती म्हळ्यार काय म्हळ्यार जो व्यक्ती ताच्या पंचेंद्रियाक पांच इंद्रियाक भावनाक चड गमान दिता जाल्यार तो दारूण व्यक्ती म्हळ्यार देवाच्या उतराक तो दारूण जाला तो व्यक्ती. म्हळ्यार देवाचे उतर कितें सांगता ते करूं नाका ताची भावना पंचेंद्रिय बोगणा खाला सांग ते करता. त्याच व्यक्तीन देवाच्या उतराक सेन्सिटिव्ह जावं जाता नाजूक सूक्ष्म त्याचो देवाच्या उतार तो तितले नजूक स्वीकार करता जाल्यार ताच्या जिवितांत तो बरेपण पळयता. जायते फावटी आमचे हेतून अनेक आमी उडास करचे मेरेर पडलेल्या बिया बरी ह्या जाग्यार बियाक किर्लोवंक अवकाशच ना वय गे. काय जाता उतार ऐकताच पयल्यान पयले आमी ओडून वाचले सुकणी येतात काण व्हरतात वय गे. ते पडोवंक जाले पडले ते काय जाले सुकण्यान येवन काण व्हेले कित्याक दारूण जाल्ल्या वरवीं आमकां कोत्ता आमी ऐकलां पोरशी कोंड्यांनी ऐकलां केशे फारोवराय ताणें काळीज दारूण केले उपरांत देवानच ताचे दारूण केले. कितली अद्भुत आश्चर्य पळयल्यार तो देवाच्या उतराक एग्री जावंक तयार जावना. देवान मैजे मनीस कितें केले ताच्या दोळ्या मुखार पळयल्यार तो ताका एग्री जावंक उतरना. ताणें ताचे काळीज चड आनी चड दारूण केले त्या देखून देवाची महिमा ताच्या जिवितांत तो पळोवना त्या देखून ताच्या जिवितांत ताणें नाश भोगचे पडले. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर आमचे काळीज आमी देवाच्या उतराक धारून करता आमी स्वीकार करिना चीत दिना गमान दिना कमिटेड जायना आमकां बूक आसना ताण आसना जाल्यार आमच्या जिवितांत एक दीस खंडीत जावन आमच्या जिविताचे आमी नाश आमी पळयता. त्या देखून देवाचे उतार बऱ्या बियार पडत जाल्यार आमचे काळीज दारूण आमी करूं नजो. सॉरी ताचें नांव काय म्हणलें हांवें रायाचें फरोवराय येस. फरोवरायन ताच्या जिवितांत जायते पळयले ताणें काय म्हणटा खरगां दाखयली हर एक ताणें पळयले जाल्यार ताचे काळीज ताणें दारूणच केले वय गे. निमाणें तो केदळा तयार जालो म्हळ्यार केदळा इजिप्ताचे हर एक मलगडे पूत मेले तेन्ना खंयचेय खर्ग हेंच्या इस्रायल प्रजेचेर कांय बादा करूं शकना. हर एक इजिप्तकार काय म्हणटात हर एक मलगडे पूत मेल्या वरवीं ते हर एक इजिप्त शार दुखांनी भरले जाल्यार इजिप्तकारांक कांय जावना कित्याक तांणी शेळेचे रगत दरवळताक लागिल्ल्या वरवीं त्या काय म्हणटा नाश करणार दुतान काय केलें थंय उतरोवन तो मुखार गेलो. शेळेचे रगत आसा त्या घराक ताणें बादा करूं ना. खंय बादा केले म्हळ्यार हर एक इजिप्तकाराचे मलगडे पूत मेले. ताचे उपरांत ताणें सोडले वचोंक ताचे परजेक
खाण मैज आहे का आपण म्हणलो हांगा बायसर निकाळ म्हणल्यार अर्थात बायसरलो जाल्यानी तो अर्ध्या वाटेर पावताना त्या तांबड्या दर्यामध्ये परत तांचो फाट दोन गेलो इतले प्रखरनी ताजे 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 काय म्हणटात ताचे काळीज ताणे धारून केले निमाणे कितें जालें आमकां कळीत आसा केदाळा मैजेन देवा गलो मरलो आनी देवान म्हणलें तुजी बेतखाटी मार दोन भाग जाले आनी तांतून ते शबीत आनी उतरून मोदा पावले उपरांत देवान ताका परत आज्ञा दिली बेतखाटी मार कित्याक फाटला उपकरण आयिल्ले फाटल्यान फरो आनी ताचे सैनीक हरियेक खाले जाले त्या उदकांत पडून नास जाले तशें आमच्या जिवितांनी जर तर आमी आमचे काळीज धारून करता जाल्यार आमचो एक दीस खंडीत जावन नास जाता त्या देखून कशें मेरेर पडल्या बिया तेय बी भितर वचोंक साध्य ना कित्याक ते घट जाल्ल्या वरवीं ती सुवात कठीण आसल्या वरवीं ती काय म्हणटात तेय काय जाता सुकणी येवन काण व्हरतात हांगा सुकणी म्हळ्यार हांगा हांगा खाल्या बरी ला इंदो न्हू मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसा ते हे आनी उतर ऐकत जस सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करण उंपला ते तो काण व्हरता म्हणटा आता सैतान येवन सक्तांच्या जिवितांतले काण व्हरूंक शकता की ना कोणाच्या जिवितांत आमचो काण व्हरूंक जायना ताका Yeah. हा कोणाच्या जिवितांत सक्तांचे व्हरता की कोणाच्या जिवितांत आमकां काण व्हरूंक जायना अंतस्करण जगोवन दवरला तांची उतरां काण व्हरूंक जायना अंतस्करणांत जगोवन दवरल्या उतरां असो अर्थ तुमकां कळत जाल्यार एक मातेवाच्या 13वा अध्याय घ्या 18-19 जाल्यार सिस्टर मॅथ्यू हेतून मॅथ्यू 13-18-19 हा काय बरता जो जो कोण हा जो कोण राज्याविशयांतले उतर आयकता पूण ते मोतींत वरिना तो हा मेरेर बिया बरी हा दिवसारी आनी ताच्या काळजांत वंपलां तें काण व्हरता जो कोण राजा विशयांत उतर आयकता वेगी आता आमी देवाचे उतर आयकता रितीरी गेल्यार जावं बरो खंय जाल्यार आयकता पूण मोतींत वरिना म्हूण जाला वेगी पूण इंग्लिशान अंडरस्टँडींग म्हूण आसा वर्ड ताका मतींत दवरिनाटल्याक हांगा आमच्या मतीन दिला बट इंग्लीश बायबल वाचल्यार तुमकां कळटा डू नॉट अंडरस्टँड जर तर व्यक्तीक ते समजना जाल्यार देवाचे उतर काले जो कोण व्यक्तीक देवाचे उतर समजना देवाच्या खंयच्या खाली तांच्या जिवितांत जावन तो बी काडून व्हरता कित्याक सैतान काडून व्हरता बियो काले कारण ताणें जावन वचो देवा थंय परतोवन वचो ताणें उतर आयकून जावन वचो ताका नाश जाल्ले जायचे सैतान पळया तो तुमकां भियाना उडासतोरा कोणायकी भियाना तो भियेता फकत बियाक बिय म्हळ्यार खंयचे बी म्हळ्यार उतराक मात भियेता ताका कळीत आसा जर तर हे बी अविनाशी बी ससनाक बायलचे बी जिवी दिवचे बी ताचे काळीज म्हणल्यार बऱ्या सुवातेर पडल्यार खंडीत जावन ते किर्लोवन फळ दिता म्हण ताका कळीत आसा त्या देखून तो काय करता पोटच्या पयलेच म्हळ्यार काण व्हरता मेरेर पडलेले त्या देखून पळया देवाचे उतर ताका हांवें पयलें सांगलें आमी रितीरी घेतना जावं बरो देवाचे उतर आयकना कितले डिस्ट्रॅक्शन वय गे इवन तुम्ही मोबायला पळयतना खाले आजकाल एक येताना अनेक ऍड सुरू जाता वय गे कितले ऍड ताच्या फाटल्यान गेले वेळ गेल्लोच कळून तेच देवाचे उतर आयकतना काय जाता आमकां न्हीद येता झेम येता पुरो जाता वय गे तेच दुसरे शक्ती पळया मोबायलार जावं टीव्हीर न्हीद येता गे ना बरें गम न्हीद असली सुट्टा वय गे फेसबुकार जावं दी व्हॉट्सअपार जावं दी या गेम्स क्रिकेट मॅच जावं दी या थोडी सिरियल फिल्मां जावं दी जाल्यार न्हीद येता गे या भायर भोवंक वतना न्हीद येता गे तेच मागणें करतना मागणें सुरू जातना पळय आमची बॉडी लँग्वेज कशी जाता रितीर आसतना मिसाक येताना कशें जाता बॉडी लँग्वेज म्हळ्यार आमकां देवाचे उतर सांगता आत्मो तयार आसा ते करे कूडच कर आत्मो तयार आसा
पूण कुडींनी ते सहकार दिवंक आसा कित्याक आमी अज्ञांत बचाव जाल्या पूण आमच्या प्राणाचो आनी की आमी सर्वस्वांचें काम आमी करूंक आसा कितले आमी चीत दिता गमन दिता कितले कमिटेड जाता तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेपण पळोवंक मेळटा त्या देखून जो कोण राजा विशयांत उतार ऐकता तो मतीन वरिना कोणाक अंडरस्टँडींग जायना देवाचे उतार समजना जाल्यार खंडीसान आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक साध्य ना समजूनच इम्पॉर्टंट अंडरस्टँडींग म्हळ्यार काय जाता अंडरस्टँडींग या समजून अंडरस्टँडींग म्हळ्यार प्रॅक्टिकल वर्किंग नॉलेज म्हळ्यार देवाचे उतार खंयच्या रितीन काम करता म्हळ्यार समजून जायचे आता एक्झाम्पल दिवचे जाल्यार आता तुमच्या घरांनी फॅनां आसात वेगळी फॅनां आसात जर तर ते फॅन रावले म्हणजे सडन काले करता तुम्ही काले करतात 2-3 पटी स्विच जमतात वेगळी एक आल्या रावला किती गोवाना म्हणून वेगळी आणि किती की जड दग असल्यार काले करतात एक तंकटीक एक बडी असल्यार काडून गुंडयतात तितलेच वेगळी आमकां कळीत आसा तितलेच कितें आमकां कळीत आसा आमी करता पूण तस या व्यक्ती त्याच्या विशयी शिकला म्हणते इलेक्ट्रिशियन जावन दी कोणी एकलो कळीत आसलो ताका आमी सांगल्यार तो काले करता तोय पळयता स्टार्टींग स्विच घाल पळयता जायना की तर कळटा खंयचे कनेक्शन खंय गेला वायर पुरो पयले चेक करता त्याच्या उपरांत तो काले करता त्याच्या कळीत आसा त्या फॅनांत काले आसा कंडेन्सर आसा आणि वायंडिंग आसा कॅपॅसिटर हरी एक आसा वेगळी ताका कळीत आसा खंयच्या रितीन आर्मेचर खंयच्या रितीन ते कनेक्शन केला खंयच्या रितीन काम करता म्हणजे समजून आसा तो काण ते सारखे करता ताका आमचे अंडरस्टँडींग वेगळी ते अंडरस्टँडींग इम्पॉर्टंट आता अनेक रिती सांगचे जाल्यार आमी सांगचे जाल्यार आता दुकरा मास अंडोरला पूण ते रांदूंक कळीत ना जाल्यार खाली खावंक जाता केदार आमकां ताची रेसिपी गोत आसता त्याला आमी रुची करून आमी रांदता कित्याक आमकां ताची अंडरस्टँडींग आसा समजणी आसा वेगळी त्या देखून ते अंडरस्टँडींग इम्पॉर्टंट आता तुम्ही वॉशिंग मशीन हाडला म्हणजे दिया आता वॉशिंग मशिनरी मस्त तातूंत व्हेरायटी आसात म्हळ्यार तातूंत मस्त काय म्हणटात दुसरे दुसरे आसात ज्या वस्त्राक ते सेटिंग आसा ते आमकां कळीत ना जाल्यार हांव म्हणजे टायम थोडे फावटी वेस्ट करता आता मिक्सी आसात मिक्सीन ते 2-3 जार आसात खंयचे जार खंयच्याय उपेग करचे म्हण कळीत ना जाल्यार हांव म्हजो वेळ वेबाड करता त्यातून केदाळा ते हांव मॅन्युअल वाचता समजून रडटा त्या वेळार हांव काले करता पिठो करूंक 1 जार उपयोग करता आळ्यान काडूंक 1 जार उपयोग करता आणि काले म्हणटात पीठ वांटूंक 1 जार उपयोग करता आणि ज्यूस करूंक 1 जार वेगळी म्हाका करेक्ट समजणी आसा आणि त्या प्रमाणे केल्यार म्हणजे काम बऱ्या तरेन जाता त्याच रितीन हांगा तो देवाचे उतार रियेकल्यान ते काळजांत जावन काडून व्हरूंक जायना ताका कोणाक देवाच्या उतारची समजणी मेळना कोण भायर आसात कोण मेरेर पडल्यात कोणे काळीज ताचेर धारण केला कोण कमिटेड नात कोणाक बूक ना कोणाक थान ना तांच्या जिवितांत तो काण व्हरता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके आमचो वेळ जावन आयलो कोणाक काय सांगूंक आसा टेस्टमनी काय आसा ती प्रेज गॉड येस पळय आमी म्हटल्यार शिकया आमी प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया कोणी म्हणी निमाणे मागणे शिकयता ती हांव सांगी मौन आसा की आमच्या काल शिकला त्याच्या विशयांत प्रेज गॉड ओके आमी शिकया मोगळा बापा ह्या वर्त्या वेळापासून आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा जायती सता ह्या उतरांत मरिफात पवित्र म्हणजे सत्यन तुवें आमकां उगडापे केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता पळय बापा जायते पटी आमी देवाच्या उतराक चीत दिनाटल्या वरवीं गमान दिनाटल्या वरवीं आमच्या जिवितांत जायते उगडायला आमी पूण आयच्या दिसा तुवें आमकां उगडापे केले केदाळ आमी चीत दिवन गमान दिवन आयकता ती पयली मेळ जावन आसा आमच्या जिवितांत ते उतार भितर रिकता तितलेंच न्हय जायते पटी आमी मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसल्या जायते पटी आमी धारण केले तुज्या उतराक पूण संसार संगतीक आमी धारण करूना केदाळ आमी संसार संगती आमी धारण करता आमचे काळीज आनी देवाच्या उतराक आमी सेन्सिटीव जाता या नाजूक काय सूक्ष्म आमी आयकता तेन्ना आमच्या जिवितांत
ते उतार काम करता म्हणल्यार सत आमकां उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताजे चड आनी चड पयल्यान पयलें आमी देवाच्या उतराची समजुणी जोडून आमच्या जिवितांत घालूंक तूं आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान शिकोवचे पसत आनी कितें शिकयताय आमच्या जिवितान पळोवन हेरांक शिकोवंक फाव केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता अशें एकल्यांनी तुझ्या राजांत बरो नमताचें जिवीत जिवन तुझ्या नांवाक महिमा दिवन मागता ही मागण्या करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन 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 प्रेज गॉड ब्रदर Yes. इथल्या रिट्रेटाचे अनाउन्समेंट करून सोडा फ्रायडेची आणि 4 दिसाची. होय आता आमकां कळीत आसा ह्या म्हयन्यांत क्रिसमस सीजन जाल्ल्या वरवीं शुक्राराची रेतीर आसची ना आमची नेक्स्ट रेतीर दुसऱ्या हप्त्या 2 जानेवारीन जानेवारी 2 तारखेक. वय जानेवारी 2 तारखे जावन परत आमची शुक्रारची एका दिसाची रेतीर आराम जाता मागीर हरी एका शुक्रार आसा ताच्या उपरांत आमची 4 दिसाची रेतीर जानेवारीच्या 21 गे सिस्टर 2021 वय 20 जावन गे वय 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 मंगळारा. 21 22 23 4 दीस आसतले ब्रदर येतलो त्या देखून उडास दवरा आनी जानेवारीत आसतली एका दिसाची रेतीर आनी ह्या हप्त्यार हांव चिंता ह्या हप्तो मात झूम आसतले वय गे सिस्टर वय 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 ह्या हप्तो मात झूम आसतले कित्याक आमकां कळीत आसा ते क्रिसमस सीजन जाल्ल्या वरवीं नेक्स्ट आनीक हप्तो झूम आसचे ना 1-2 हप्ते ताचे उपरांत उडास दवरा 2 तारखेर परत आमची एका दिसाची रेतीर स्टार्ट जाता ओके मागीर 20 21 22 23 4 दीस आमची 4 दिसाची रेतीर आसतली ही बरी खबर एकामेकाक कळीत करा आनी आता पयलेच ताका जायली तयाराय करा प्रेज गॉड ओके प्रेज गॉड थँक्यू ओके ब्रदर. थँक्यू